रिझर्वेशनाचो काय लोक कसो गैरफायदो घेतात ताचे हो प्रकार बऱ्यापैकी उदाहरण आणि ते ज्युनियर स्केल ऑफिसराच्या रँकाचेर। कमर्शियल टॅक्साच्या असिस्टंट कमिशनराच्या पोस्टार काम करपी हो वैभव उल्हास नायक आता ताका घरा धाडला। जॉब मेळोक ताणें गुड्डुलसावा करून फॅमिली इन्कम सर्टिफिकेट दिला म्हूण विजिलन्साक कंप्लेन आयली। प्रोबेशनार आसतना ताचे आड चवकशी जाली। वैभव नायकान काणकोणच्या डेप्युटी कलेक्टर आणि सब डिव्हिजनल ऑफिसराक फटीचे एफिडेविट दिले। आपली फामिलीची वर्सुकी येणावळ 80,000 सकयल म्हूण ताणें इन्कम सर्टिफिकेट दिली। कमर्शियल टॅक्साच्या असिस्टंट कमिशनराचो पोस्ट ओबीसी खातीर आशिल्लो खरो, मात क्रिमी लेयरांत आरक्षण मेळना। वैभव नायकान फटीचे इन्कम सर्टिफिकेट दिला म्हूण सिद्ध जाल्ल्यान पर्सनल खात्यान ताका टर्मिनेट केलो। टर्मिनेशन ऑर्डर हाताच पडटाच वैभवान बिडकी कवळ्ळी। प्रोबेशनाचेर आशिल्लो म्हूण थेट घरा गेलो, ना जाल्यार कितें कंप्लेन केली म्हूण एक्सपोज जालो। आरक्षणाच्या नांवान अशे तरेचे जॉब उखलून आनी कितले जाण सरकारी जावंय जाल्यार सरकाराच्या राज्याक खबर तरी आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।